सभापतीच्या अपमानाच्या विषयावयल्यान विधानसभेचे कामकाज दुसऱ्या दिसा गेले फुकट. एल्टन माफी मागना म्हूण बोवाळ 2 फावट कामकाज तहकूब. मुख्यमंत्र्यान निमणो विशय सोपयलो. सोसायटीनी जावपी आर्थीक फंडाच्या प्रकरणाचो निकाल वेगन करपाक लायता म्हूण मुख्यमंत्र्याचे उतर. आमदार विजय सरदेसायान गरीब लोकांचो पयसो खावपी सोसायटीचो काडलो विशय. उटंगराचो रेड अलर्ट. मुख्यमंत्र्याची भौशीक शिरकावणी. गोंयभर पावसाचो नेट चालूच. रस्ते उदकापोना. शेतां भाटां घरांनी उदक. सिजनल पावस 83.98% पार. 45% मायज. टू व्हीलर चलोवपी गोंयकारांच्या जिवाक फोंडकुलां खातीर धोको. मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या रस्त्याचे एकूय फोंडकूल उरचे ना म्हूण सांगिल्ले. ताचेर ठाम रावचो म्हूण आमदार विरेश मागता. फाटले 3 दीस राज्यांत पावसाच्या उटंगराक लागून न्हंयांक हुंवार. हणजुणे धरणाची पातळी 90 मिटरा वयर पावल्यान 4 दारां उक्ती. तिराळी धरण पुराय भरिल्ल्यान दारां उक्ती. नॅशनल गेमीच्या विजेत्यांचे कॅश प्राइज अजून मेळूंक ना. चौथी पयली तरी दिता म्हूण खेळ मंत्री गोविंद गावडेन केले स्पश्ट. रत्नागिरी, दिवाण खवटी आणि विनेरे मधल्या रेल्वे रुळाचेर पालसण कोसळून माती रुळावेली माती काडपाचे काम पुराय जाल्ल्यान रेल्वे लायन परत उक्ती. पूजा शर्माची सुनावणी धुकल्ली. ब्रेस्ताराचेर सरकारी वकील हजर नाशिल्ल्यान सुनावणी धुकल्ली. गोंय सरकारांत 6,000 पोस्ट आसा. आतामेरेन फक्त 100 पोस्टाची जायराती आयल्या. दोतोरान गोंयकारांक पिल्ला दिवची न्ही. विरोधी पक्ष नेतो युरियालेमा उलयलो. गोंयाचो नवो डीजीपी आलोक कुमारान घेतलो. गोंयचो डीजीपी पदाचो ताबो. विधानसभेत वचून घेतली मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट. एक जानेवारी 2014 ते 31 जानेवारी 2024 मेरेन 25,939 लोकांनी गोंयांत भारतीय पासपोर्ट केलो सरेंडर. सीएम सावंतान दिली माहिती. कांदोळे खुनाच्या प्रकरणात कर्नाटकाच्यान एकल्याक दुबावित्याक अटक. विधानसभेत गाजलो इशू. खैबर पख्तूनख्वा हल्ल्यात पाकिस्तानाचे 8 सैनिक सोंपले. 10 आतंकवादी सोंपयले. लोकसभेचे वेंचणुकेत बीजेपीक अति आत्मविश्वास नडलो. उत्तर प्रदेशाचो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा कार्यकारिणीचे बसकेक उलयलो. बेहिशोबी मालमत्तेचे केशीत कर्नाटकाचो पालवी मुख्यमंत्री DK शिवकुमाराक सुप्रीम कोर्टान थाकायना. FIR रद्द करूंक सुप्रीम कोर्टाचो न्हयकार. मध्य प्रदेशाचे भोजशाळा मंदिराड मशिदीचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात. ASI सर्वेत मेळ्ळ्यो हिंदू देवतांच्यो 96 फुटिल्ल्यो मुर्त्यो. वेगवेगळ्या शेकड्यांतली नाणी. अरविंद केजरीवालाच्या 8.5 किल न्ही 2 किल वजन देंवला. तिहार जेलीच्या सुत्रांची माहिती. आप म्हणटा केजरीवालाक डायबिटीज. ताका सारकी वखदां दिनात. ओडिसाच्या जगन्नाथपुरी देवळाचे रत्नभंडार 46 वर्सांनी उक्ते. 11 अधिकाऱ्यांनी केली पळवणी. नागदेव ह्या भंडाराची राखण करता म्हूण बातमी व्हायरल. प्रचंडाचे सरकार पडल्या उपरांत KP शर्मा ओली चौथे खेप जालो नेपाळाचो प्रधानमंत्री. नेपाळाच्या राष्ट्रपतीन दिलो सोपूत. मोदीन धाडल्यो शुभेच्छा. शेअर मार्केट ग्रीनान उक्ते. सेन्सेक्स 80,832. निफ्टी 24,642.